मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सूर्यपळाचे हेडलाइन्स। दवर्ली दिगरपाल रस्ते कुशीक बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमणा आड कारवाई करपाचो उच्च न्यायालयाचो निर्देश। आदेशा उपरांत पंचायतीन जारी केल्यो दुकानदारांक नोटीशी। बांदावळी काढली ना जाल्यार खर कारवाई करपाची अधिकाऱ्यांची शिटकावणी। बोरीमळ केपें खेळा संकुलांतल्या स्विमींग पूलाची अवतिकाय। स्थितीविशीं लोकांक हुस्को। उदक प्रदूषणाचेर नदर केंद्रीत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रस्ते कुशीक बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमणा आड कारवाई करपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दवर्ली दिगरपाल पंचायतीक दिला। ह्या आदेशा उपरांत पंचायतीन दुकानदारांक नोटीशी जारी करपाक सुरवात केल्या। ही बांदावळ काढली ना जाल्यार खर कारवाई करपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। सत्य दवरले आसात आणि पॉवर हाऊस तो दवरले रामनगर कुर्तरेचो रोड गेले कडेन आसा। ह्या रस्त्याचेर आसा आनी जितली जी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां ती रस्त्या कुशी आसात ही डेमोलिशन करची म्हणून ऑर्डर जी आसा ही हायकोर्टान धाडले कडेन आसा। पंचायतीक जी दवरले पंचायत आसा ह्या पंचायतीक धाडले कडेन आसा आनी आतां ह्या पंचायतीन तांकां लोकांक नोटीस सर्व केले कडेन आसात की तुमी इलिगल जी कन्स्ट्रक्शन आसा हे तुमी काडची म्हणून। त्याच बरोबर लोक कितें म्हणटात की हो जो जागो आसा हो PWD आसा रस्त्या कुशी आसा आनी PWDन आमकां सांगपाक जाय जे कलेक्टराचे मनीस येवन आमकां कित्याक सांगतात हो तांचो प्रश्न आसा। पण लास्ट ऑर्डर जी येता ही ऑर्डर हायकोर्टाची कलेक्टरा वता आनी कलेक्टर नोटीस जी आसा ही पंचायती सर्व करता। तेचो लोकालो डिमांड आसा की PWDन आमकां मार्क करून दिवची पॉयंट घालचो खंय तुमची जमीन खंय म्हणल्यार आसते। तुमी ओगे प्रायवेट सुद्दां जर कोणाली आसा जाल्यार ती तुमी मोडून उडयतले हो तेंचो डिमांड आसा। जर आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार पंचायती तेंचे कडच्यान मागून घेता PWD आपयता आनी तो केन्ना डिमार्केट करता या थंय फातर घालता हें पळोवचें पडटा। ना जाल्यार लोकांली जी लिगली आसात ही वचत म्हूण लोक सद्या भिले कडेन आसा। आमकां हायकोर्टाचो एक नोटीस आयिल्लो की रोड सायडीन जे आसा ते क्लियर करा म्हणून आमकां नोटीस आयलो। आनी सर्वे ऑफिस सर्वे डिपार्टमेंट येयले आनी मामलेदार आनी कलेक्टर येयले आनी जे रोड सायडीन आसा लोकांले प्रायवेट प्रॉपर्टी पावले बट दाखोवन गेले आनी ते बेश्टे कोण मोडको घेता कोण इलिगल धंदो करता तेंचे नांव घेवन गेले। पूण एक्झॅक्ट ओनराक तेमी नोटीस काडूना आनी एक्झॅक्ट ओनराक नोटीस काडूना तेंचे कडेन लिस्ट ना। लिस्ट आसा PWD कडेन कडेन लिस्ट आसा खंयची जमीन एक्वायर केल्या ती आनी ह्या पंचायतीन PWD कडे रिपोर्ट मागचो रिकॉर्ड मागचो आनी सगळ्यांक आयडेंटिफाय करचे बाबा PWD जमनीन त्यांचे शॉपां या घरां आसा ती। हे डायरेक्ट येयल्यार इन्स्पेक्शन घ्या की सांगता की हायकोर्टाचो नोटीस आयला ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन घ्या। पूण हायकोर्टाचो नोटीस ही जमीन जावन आसा PWDची जर एक्वायर केल्या ती जमीन PWDची। हायकोर्टान PWD डायरेक्शन दिवपाक जाय एलॉंग विथ द सर्वेयर तेमी हें डिमार्केशन करपाक जाय आसलें आनी खंय पॉयंट येता आनी तेंची खंय जमीन एक्वायर केल्या ती तेमच्या दाखोवपाक आयली। येयले आनी तेमचे बेश्टे रस्त्यार भोंवल्या आनी तेमी ते गाडी आसा पळय कितें कमर्शियल लोकांक ओन प्रॉपर्टी आसा ती बट शेड काड म्हणून सांगल्या। पूण ते म्हणटा कितें आमचो गांवचो लोक काडपाक रेडी आसा ते सांगता आपलो एक्झॅक्ट की आपली एरिया कितली वयता ती आनी आमी काडटा आनी आमचो गांवचो लोक ते मागीर कॉपरेट करपी। पूण कितें जालां ते कमर्शियल धंदो करता आनी आमचे मोस्टली एसटी पॉप्युलेशन आसा आनी मोस्टली एसटी लोक ते रोडार बसून आमचे कितें तरी पोटा खातीर करता। हांव तेंचे अगेन्स्ट न्हू आनी आमचो एसटी लोक काडपाक रेडी आसा। पूण हांव कितें म्हणटा PWDन तांकां एक्झॅक्ट एलॉंग विथ द सर्वे एक्झॅक्ट पॉयंट तांकां दिवचो आनी तांकां क्लियर करपाक लावचें। 24/7/25 हांगा इन्स्पेक्शन गेल्लें आमच्या डावोली टिकरवाली पंचायतीन की हें सगळें हायकोर्टाची ऑर्डर आसा सगळें डेमोलिशा वयता म्हणून। पण आतां कितें जालें अकस्मात आमकां पळय 23 तारखेर हांगा नोटीस येयल्या की तुमी डेमोलिश करचें म्हणून आनी 15 दिसा टायम दिला। जालां कितें मेन पंचायती कडेन प्लान कांय ना कसलें डॉक्युमेंटूय ना पंचायती कडेन आनी तुमी डायरेक्ट जर आमकां डेमोलिश करता म्हणजे जर ती कितें पंचायतीन PWD मागपाक जाय आशिल्लें सगळो रिकॉर्ड आनी PWD मनशांक घेवन आमकां डिमार्केशन दिवपाक लोक हांगा काडपाक रेडी आसा। पूण डायरेक्ट मुट्टले म्हणून कशें नोटीस धाडटा तेन्ना पंचायतीन तांकां PWD सांगचें आनी तांकां घेवन हांगा आमकां डिमार्केशन दिवचें आमी काडपाक रेडी आसा आमचो प्रॉब्लेम कांय ना। आनी 70 लोकांक सुमार हांगा सगळे नोटीस येयल्ले आसा सद्या सर्वे बी कांय जावना पयलीं आनी मेन कितें आसा सगळो रिकॉर्ड टोटल रिकॉर्ड PWD आसा तेंचे कडेन कांय ना पंचायतीक रिकॉर्ड कसलोच ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।
बोरीमळ केपें खेळा संकुलातल्या स्विमींग पूलाची अवतिकाय जाल्ल्यान ताचे स्थितीविशीं लोक हुस्को उक्तायतात। उदक प्रदूषणाचे अहवाल उजवाडाक आयले। कर्मचाऱ्यांचो उणाव आणि योग्य देखरेखीचो उणाव हाका लागून ही समस्या मुखार आयिल्ल्याचो लोकांनी आरोप केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते केपेचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, ह्या कॉम्प्लेक्सा आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हो स्विमींग पूल। ह्या स्विमींग पुलाचे आज तुमी परिस्थिती पळयात, इतले बॅड जाले कडेन आसा की हांगा टेक्निशियन ना। हे उदक निवळ करपाक हितून कितें कितें घालपा जाय, जे कॅमिकल येता ते कशें करून घालून ते कितले टायमार सोडपा जाय, उदक कितले दिसान चेंज करपा हांगा टेक्निशियन म्हणटा ना आनी स्टाफूय ना। आनी हे ना कारणार आज ह्या स्विमींग पुलाची गत जी आसा ही सामकी पाड जाले कडेन आसा। आज स्थानीक लोकांनी सांगले त्या कोताक हांगा पोनाक भितर जीव जाला, किडी जाले कडेन आसात, हें सुद्दां तांकां खंय दिश्टी पडले कडेन आसा। म्हणटकीर इतली जाता म्हणल्यार ऑथॉरिटी कितें करता, ऑथॉरिटी कडेन कितें प्लॅन आसा, आपल्याले कितले कॉम्प्लेक्स आसा, थंय कितलो स्टाफ आसा काय ना, आनी जर टेक्निशियन ना जाल्यार हे ओपन करून फायदो कितें? जे चोयलां जाल्यार कोणें ले पर्सन विचारपाचो हिंग कलर घाल काय म्हणलें का उदकाक। खरेंच दुर्दैवाची वस्त आतां सांगतालो आमी थोड्या भावांकूय। जेन्ना हांव 22 आमदार जाल्ले तेन्ना आमी जे गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा, आमगे एकूच केपें आहा, थिंगा आमी भोंवणी केली, तशेंच बाकी डिपार्टमेंटां भोंवणी केली। तेन्ना आमी इशू कितें कितें आहा ते रेज करून तेन्ना मिनिस्टर गोविंद गावडे आपूण हाडलो आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान, आनी टायल्स रिपेयर आनी बारीक पेंटींग आनी मोटर जे चलना हें सगळें काम करून तेन्ना गेल्लें। बट इन बिटवीन परतून येयल्लो हांव 23 आनी 24 जेन्ना एक आमगेलो टोर्नामेंट जालो तेन्नाय गेल्लो। बट लास्ट 25 पासून मोर दॅन ऑलमोस्ट अ इयर स्कूल बंद आहा। खरेंच आमकांय म्हाका सुद्दां आमदार म्हूण म्हणपाक आमकां हिंग चोवपाक आमकांय लॉस दिसता। बट टू द रिकॉर्ड काण चोयलें एसेंब्लीक लास्ट 2 टायम्स एसेंब्लीक हांवें ह्यो केपें आमगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो नॉट ओन्ली द स्विमींग पूल, द ग्राउंड, द वॉशरूम्स, ओवरऑल मेंटेनन्स हांवें मुद्दे एसेंब्लीक काडले आनी म्हाका फ्लोर ऑफ द हावस एसेंब्ली एश्युरन्स मेळ्ळें दीस प्रॉब्लम्स वील बी सॉर्टेड आउट। आतां जेन्ना 4-5 दीस पयलीं जेन्ना कन्सर्न सिटीजन आमगे केपेकारान एक बायल मनशान हो व्हिडिओ काडलो आनी आमकांय तो लोकांनी धाडलो, तेन्ना म्हाका दिसलें खरेंच हें अति जालें। हांवें मिनिस्टराक उलयला, मिनिस्टर OST हें डिटेल धाडी, बाबा अजय गावडे डायरेक्टराक ताकडें उलयलो आनी आय एम थँकफूल टू डायरेक्टर बाबा अजयाक, तेणें ऑर्डर काडल्या, काल ऑर्डर काडली। आज हांवें आतां प्रेसाक शेरूय केल्या की ही हॅज डेप्युटेड 4 स्टाफ हियर, 2 लायफगार्ड, 1 MTS आनी 1 टेक्निकल पर्सन। आतां हो समर सिजन भुरग्यांक सगळ्यांक सुटी पडलेली आसा आनी सुटी पडली म्हणटकीर भुरग्यांक एक उमेद येता की चल गरमी बी वाडल्या म्हणटकीर हांगा आयले जाल्यार एक स्विमींग करपाक मेळटलें, भुरगीं स्विमींग शिकोवंक मेळटा भुरग्यांक। आनीक भुरग्यांक समर वेकेशन आसा पळय तें एक बरें जावन येता। आतां हांगा तर हें पळयत हांगा जीव जालेले आहा ह्या उदकांत, हे उदकांत पांय सुद्दां घालपाना, उदकाक कलर चेंज जाला आनी थंय तर आमी आतां पळयलें तें निरीक्षण घेतलें थंय ते उदका भितर सगळे जीव जालेले आतां उदकांत पांय सुद्दां घालपाना। ल्हान भुरग्यां तर हांगा सद्या हे परिस्थितींत ल्हान भुरग्यांक हांगा येवपाकूच शकना। जो पर्यंत हे उदकां ट्रिटमेंट जावन हें उदक क्लियर जायना तो पर्यंत हे भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक येवपाक शकना। कितें आतां स्टाफ ना आनी मेंटेनन्स करपी जो टेक्निशियन आसा तो ना म्हूण आज उत्तर मेळ्ळां। कशें आसा आतां पळय हें स्विमींग पूल हांगा बांदलो आनी बांदून दिलो म्हणून जायना, मेंटेनन्स हें सामकी गरजे आसा। आतां आमदारान म्हणलें तशें 2022 आमदार येवन हांगा निरीक्षण करून गेलो, सगळें पळयलें, हांगा स्विमींग पूलाक इश्यू आशिल्लो, तसोच जिमा इश्यू आसलो, तसो कॉम्प्लेक्सा इश्यू आसलो, सगळे कडेन हांगा इश्यू आसलो। तो सॉर्ट आवट जावपाक न्हू, मेंटेनन्स म्हणटा इम्पॉर्टंट, बांदून सोडली म्हणून जायना, बांदून मेंटेन जावपाक तें गरजेचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। तामिळनाडूच्या 2026 वर्साच्या निकालान आता मेरेनचो सगळ्यात नाट्यमय रूप दिला। सध्या सत्तेर आशिल्ले मुख्यमंत्री MK स्टालिन हांका कोल्हापुरात पयलेच खेपे वेंचणूक लढोवपी अभिनेतो विजय हांच्या TVK उमेदवारान हारयले। 5 वर्सां आदी ती सुवात 1 लाखा परस चड मतांनी जिखपी मनीस आता 8,000 परस चड मतांनी फाटीव आसा। हाका राजकीय भुंयकाप जाला आनी ताचो केंद्रबिंदू विजय जावन आसा।
पयलेच खेपे विधानसभा वेंचणूक लढोवपी TVK, DMK आणि AIADMK ह्या दोनूय पक्षांक फाटीं उडोवन तामिळनाडूच्या 234 सुवातींच्या सभाघरांत सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हूण वयर सरला. चेन्नई शार पट्टे, निमशार वाठार आणि पारंपारीक द्रविडियन बालेकिल्ल्यान पातळिल्ल्या 100 परस चड मतदारसंघांनी आघाडी घेवन ह्या पदार्पण करपी पक्षान 6 दशकां परस चड काळ आव्हान नाशिल्ली राजकीय व्यवस्था मोडून काढल्या. आकडे एक खर कानी सांगतात. कोल्हापुरात 22 मधल्या 18 मतमोजणी फेऱ्या उपरांत TVKच्या VS बाबू स्टॅलिनाच्या संख्येआड 72,498 मतां मेळ्ळी. स्वताच्या उमेदवारीक विजयाचो तेंको आशिल्ल्यान स्टॅलिनाक तोंड दिवपाक आपणाक कसलीच भिरांत ना अशें बाबून स्वता मतदानाच्या दिसा पयलींच म्हणिल्ले. मदुराई दक्षिणेत TVK गोपीचंद 16,033 मतां घेवन फुडें आसात आनी DMKच्या भूमिनाथन पक्षा परस 10,034 मतां पयस आसात. तिरुपूर दक्षिणेत TVKच्या S बालामुरुगन हांनी DMKच्या प्रतिस्पर्ध्याचेर चड मताधिक्य दवरले. TVKचे राष्ट्रीय प्रवक्ते फेलिक्स जेराल्ड हांनी राज्यभरातल्या खर प्रवृत्तीचेर बोट दाखोवन पक्ष स्पष्ट बहुमतान सरकार घडोवपाच्या मार्गार आसा अशें जाहीर केले. एकाच वेंचणुकेत विजयान तामिळनाडूच्या राजकीय मळार नव्यान आकार दिल्याचे मान्य करून पुड्डुचेरीचे मुख्यमंत्री N रंगास्वामी हांनी अभिनंदन केले. DMK अधोगती ही फकत वाईट कारभाराची काणी न्हय. 2021 वर्सा 159 सुवातो मेळोवन सत्तेर आयिल्ल्या पक्षाक AIADMK आड सत्ता विरोधी शक्तीचो फायदो घेवन आता मतदारांची विस्कळीत पद्धत, दुभंगिल्लो विरोधी बेस आणि तरणाटे आणि शारी तामिळनाडूच्या आकांक्षांक धरून आव्हान दिवपी पक्षाक तोंड दिवचे पडटले. कल्याणकारी कार्यवळी, द्रविडियन मॉडेल, संघटनात्मक यंत्रणा TVKचे ल्हार आडावपाक कांयच फावोच जाले ना. AIADMK हांकां ह्या निकालांतल्यान कांयच दिलासो मेळना. कितलीशींच वर्सां भितरल्या मतभेदा उपरांत परतून प्रासंगिकताय मेळोवपाची आस्त बाळगपी एड्डापड्डी के पळनिस्वामी हांचो पक्ष एका काळार वर्चस्व गाजोवपी सर्तीत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. तामिळनाडूत हाचे आदी राजकीय बदल जाल्यात. TMK कडल्यान AIADMK आनी परत पूण पयले वेंचणुकेत एक नवो पक्ष वयल्या पावंड्यार पावप हे आदले उदाहरण न्हय. 2026 वर्सा विजयान बरयल्ली पथकथा ही तामीळ सिनेमा लेगीत पड्ड्यार हाडपाक फाटीं सरतलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वेळ्ळी स्पोर्ट्स क्लबाच्या वेटरन्स फुटबॉल सर्तीत बार्जेस कुवेस गोवन्स जैतिवंत जालो. फायनलीत सालसेट कुवेत गोवन्साक हारायलो आणि प्रतिष्ठित फुटबॉल असोसिएशन ऑफ वेळ्ळी विलेजर्स कपात वर्चस्व गाजयले. बार्देस कुवेट गोवन्सांनी प्रभावी कामगिरी करून सालसेट कुवेट गोवन्साक 3-2 अशा गोलांनी हारावन रोमांचक फायनलीन जैत मेळयले. वेळी स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ल्या वेटरन्स फुटबॉल सर्तीच्या मॅचीन दोनय पंगडांनी मैदानाचेर कुशळटाय दाखयली. दोन्ही टीम्स आसले साऊथ कुवेट गोवन्स आणि नॉर्थ कुवेट गोवन्स हे आमचे कुवेटचे भाव ते चडशे सोडून आयले. थिंगा कुवेट खेळटाले आणि जायते देर आर सम नॅशनल प्लेयर्स ऑल्सो दोन्ही टिमी आसले. when they came to know that we are organizing this finals, they contacted आमचो मेंबर रेमन बेटू आणि ताणें सांगलें की तांकां एक्झिबिशन मॅच करूंक जाय.
ते चडशे तांकां खेळूंक मेळना सो दे मोस्ट ऑफ देम दे केम फ्रॉम द नॉर्थ and the rest are from the south. But basically, all these guys were in Pune. So now they got a chance. And some of them were, I can say one of them was an international player also. Thiago. So South Kuwait Goans खेळटालो. आनी आयज जायते तेंपान ताका हांवूय कुवेट काम करतालो. आयज जायते तेंपान ताका हांवूय मेळ्ळो. सो सगळ्यांकूय बरें दिसलें आनी आमकांय बरें दिसलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडल्या 2 दीस सुकी आणि उष्ण परिस्थिती आसतली जाल्यार ह्या सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. राज्यांत उष्णताय स्थिर उरल्या. बिरेस्तार आणि शुक्रारा कांय सुवातांनी दनपारा आणि राती हलको पावस पडटलो. मंगळारा सुके हवामान आसतले. उष्णतायेची परिस्थिती कायम आसतली. भलायकी सांबाळपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. मंगळारचे तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. मंगळारा सुके हवामान, उष्ण तापमान, सांबाळची भलायकी. बिरेस्तार आणि शुक्रारा पावसाची शिरशिरी. दनपारा आणि राती हलको पावस. तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.